नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। ऑस्ट्रेलियात जाल्ले स्पेशल ऑलिंपिक वर्ल्ड विंटर गेमीत वांटेकार भारतीय टीमीक दाबोळे येवकार। गोंयच्या भुरग्यांनी 5 भांगरा पदकां आणि 1 ब्रॉन्झ मेळून 6 पदकां जोडली। फातोडेर सूर्य उदेतना नवे वर्साक येवकार। शारांनी प्रभात फेरयो, घराघरांनी गुडयो उब्यो, घरादारांनी तोरणां, रांगोळ्यो, दर एकल्याक नव्या वर्साची परबी। वॉटर स्पोर्ट्स सोसायटीचे रजिस्ट्रेशनाक हायकोर्टान आव्हान। वॉटर स्पोर्ट्स कमर्शियल वेवसाय सोसायटी रजिस्टर करूंक मेळना, सरकाराकडच्यान कोर्टान मागली जाप। एप्रिलाच्या 8-9 तारखेर बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह येता गोंयांत। पणजे विजय सभा, अमित शाहचो सत्कार। बीजेपी करता बाय इलेक्शनाची तयारी। आणि पब्लिक सेक्टर 2020 सर्तीत ओएनजीसी, एअर इंडिया, एसबीटी, एफसीआय आणि बीएसएनएल जिखले दुसरी मॅच। ऑस्ट्रेलियात जाल्ले स्पेशल ऑलिंपिक वर्ल्ड विंटर गेमीत वांटो घेतिल्ली भारतीय टीम मंगळारा परत पावली। हे भारतीय टीमीत गोंयची भुरगीं आशिल्लीं। गोंयची भुरगीं मंगळारा दनपारां दाबोळी देंवलीं। विक्टर वाझाच्या फुडारपणा खाला आयिल्ल्या हे टीमीक वेगवेगळ्या स्पेशल स्कुलांनी, टिचरींनी आणि फॅन्सांनी येवकार दिलो। गोंयच्या भुरग्यांनी 5 भांगरा पदकां, 1 ब्रॉन्झ मेळून 6 पदकां जोडलीं। हालींच ऑस्ट्रेलियांत स्पेशल ऑलिंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स जाल्यो। तातूंत भारतानूय वांटो घेतिल्लो। भारतीय टीमीन गोंयची भुरगीं आशिल्लीं। मंगळारा घरा पावलीं। भारतीय टीमीन 36 भांगर, 10 रुपये आनी 26 ब्रॉन्झ पदकां मेळून 73 पदकां जोडलीं। भारतान ह्या गेम्सा खातीर 89 एथलेट्स धाडिल्ले। 105 देशांतल्यान 2500 एथलेट्स हे गेमींनी वांटेकार जाल्ले। First of all, I would like to congratulate my Special Olympics India and Special Olympics Goa team for giving us the full support. We went to participate with 6 of our athletes. We are 6 athletes, 5 secured the gold places, 1 secured the bronze. It is first of all this young girl, Bibi Aisha, who brought the bronze in the ladies section for us. Then came with the others who won the gold in the floor hockey, and we won the gold in the floorball men's finals. The India team had a tough fight to play against Sweden and Austria. The stadium was jam-packed with Austrian supporters, but yet India beat Australia by 8 goals to 0. Finals of floor hockey, where Sweden defeated India in the first round. When we met them in the finals, the lineup of floor hockey is made of 9 lines. We had to face 14 lines, and we scored the deciding goal and took the gold from them. In the girls, we had to fight very tough against Spain and the host town Austria, where our team India lost with Austria in the semi-finals and secured the bronze medal. My future events, my main objective is improve and do better, and we have been doing every year. Every time, every 4 years that Goa athletes go for the World Game, we are coming with more and more medals. So also India. India won a total of 73 medals, the total, out of which 37 are gold, 10 silver, 26 bronze. So we have done absolutely won. We may have won more medals, but due to the weather condition, they cancel some individual sports event in alpine skiing and snowboarding. But as the head of the delegation of the Indian team, I am very happy with what has happened, the results that have come to India. We have excelled in all fields, in all the sports that we have won. आमच्यानूच आमी ताका ट्रेन सगळे सायडीन करून व्हेलेले ताका लागून ते खंयच्याय पोजिशनाक ते खेळ्ळे, गोल किपर, डिफेंडर, फॉरवर्ड, खंयच्याय पोजिशनाक ते बरे खेळ्ळे। आनी सगळ्यात ऑल टुर्नामेंटान आमचे चडशे म्हणजे 16 मेंबर्स आसा, पण आमचे 4 आसा गोंयचे त्यातले, म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 25% आमचे गोंयचेच आसा। आणि त्यानेच चड म्हणजे फकत ते 25% इन्क्रीज जावना, पण त्यांचे परफॉर्मन्सही त्यांचे इतके आसा, 90% परफॉर्मन्स त्यांनी ह्या फूल ओव्हर टुर्नामेंटान त्यांनी दिलेलो आसा। पुरंटा खातीर दिशांत परब। आज पाडवो
3:30 मुहूर्तातलो महत्वाचो मुहूर्त. फांतोडेर सूर्य उदेंतना नव्या वर्साक येवकार दिवंक गोंयांतूय शारांनी प्रभात फेरी जाल्यो. घरा येवन लोकांनी गुडयो उबारल्यो. घरादारांनी तोरणां लागलीं, रांगोळ्यो रंगल्यो. दर एकल्यान दर एकल्याक देव बरें वर्स दिवं म्हूण परबी दिली. मदसुरुचो वेनावः सबुद्ध्या उपमास्य विष्ठास्ततश्च योनिमदश्च विवाह ब्रह्मध्वजाय नमो नमः. खोलायेन चर्चा आनी विचार करूनच साहित्य अकादमी पुरस्कार दिता. ताका लागून हे पुरस्कार कोणूच परत दिवंक पात्र ना अशें दिल्ली हायकोर्टान स्पश्ट केलें. देशात सहिष्णुता आनी जातीवाद वाडला म्हणून निशेध करून 2015 वर्सा लागीं 40 साहित्यिकांनी हे पुरस्कार परत दिल्ले. हे पुरस्कार परत केल्यात तांचेर एक्शन घेवची म्हणून हायकोर्टान अर्ज आयिल्लो. गोंयचे कांय लेखक हो पुरस्कार तेन्ना परत दिवंक सोदताले, मात दिले ना. घेऊया एक ब्रेक.